2000 नोट आसा आणि एक 500 रुपये जाय. खंय तुकून हाडच्या बा? हां, हस्सी केल्यार कशी? गुंडाक दांत दुखी म्हणटा आशिल्लो. ताका डॉक्टरले व्हरूंक वरे मागेले दुड्ड ना आत्ता वचून येता. डॉक्टर मॅम. हां, कसन जालें माये? कसले तुमी घाबरी जावन आसा ती? कन जालें सांगा ती. डॉक्टर मॅम, दांत दुखी असले रे ते दांत काडूक कितले जाता? तें एक 500 रुपये जाता माये. आनी कसन म्हळ्यार त्या खंयची दांत म्हूण पळोवका दंत वैरी ते रेट आसोचे. हां, 500 रुपये जाता. जायत येता. माय रब्बती दांत काडता हें कसन बा ಖಾಲಿ ಇಟ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚಕ್ತಿ ಇಟ್ಲ ದೂರ ಇಲ್ವಾ ಮಾಯಿ तितके वेळ मागीर येता डॉक्टर मॅम. कसन जन असत क्या बा कसं करतास हे माई. गुंडा तुका दांत दुखी आस रे हंगे आपळयता. ओय अम्मा एक दांत हलतास. हां आत्ता येता गुंडा. एक असनवा अम्मा दांत पळून जाऊन गेली. खंय गेलं बा अम्मा? ओ माय वापस आयलींच ए निदया हांव तुमगेले दांत काडता. ते दांत हलतास डॉक्टर मॅम. हां तितके वेळ मागीर येता. तशें जाल्यार तुमी ते सांगचे गोस्कर हांवें क्लिनिकाक आयलेलो होय डॉक्टर मॅम. हांव आत्ता येता. गुंडा हंग्यो खंय आ करी तुगेले दांत पळया. हां हलतास गुंडा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळार पडता. अम्मा ते पल्लारी 9 दांत येतू होय गुंडा. त्या पडले मागीर नवे दांत येता. त्या आईल मागीर तुला ऐकून ब्रश करपा जाय तुवें. हांव आत्ता येता. एक असेना बा अम्मा दांत पळयता धांवता. निमगो यमलानी आन वरेना आन येता संगे जाता. हां आत्ता पुणे दांत काडच्यो माय तुमगेले हांगा बेड्डा वयर निद्दा येती हांव दांत काडता. आत्ता मुहूर्त वरे लायक आसा. दांत मिगेल नाही डॉक्टर मॅम मिगेल पुत्ताले. ओ होय पूत खंय आसा? पूत घरकडे आसा डॉक्टर मॅम. आनी कसन म्हळ्यार तुमी सांगले ना एक दांत काडल्यार 500 रुपये घेता ती म्हणून. तशें देखून हांव ती दांत हाडला. तुमी हें घेवन म्हाका एक 500 रुपये दिता वा? पळया हांगा हाडला दांत. हें मिगेल पुत्ताले. ए पत्तोळी खंय आस गो तो फॅनाच्या हांगा येवंक न्हू दुड्ड घेवंक चमकला. गुंड वरे तुका सोदीत आस तूं खंय आस म्हण. खंय आस तूं? हो होय वे जाय तिथे आत्ता येता. डॉक्टर मॅम मिगेल प्रॉब्लम सॉल्व जाले. जायत हांवें येता. नेक्स्ट टायम गुंडाल दांत पडतना वापस येता. नमस्कार माये. आनी दांत घेवंक हांगा येवं नाका ती म्हाका हांगा दवरंगाचें जाग वरे ना. आम्ही आमगेले फुडली व्हिडिओन तू एक क्वेश्चन निमगेलेलो आस. त्या क्वेश्चन कसन म्हळ्यार आमगेले घराचे येद्राचे घराचे बंड खंयचे म्हण सांगून. हाजे करेक्ट आन्सर कसन म्हळ्यार पिंक कलर. ಕೆಲವು ಜನನ रेड कलर म्हूण आन्सर दिलेलो आस. ते रेड कलर म्हणजे आमगेले घराचे बಣ್ಣ. तशें देखून कोण पिंक कलर म्हूण सांगून आन्सर दिला की आमी तांगेले नांव आतां वाजून सांगता आसा ती. श्रेया भंडारकर, विद्या कामत, मानसी अंपै, माया गडियार, देवया नेशणे, कथे अंगडी, संजना नायक, अंकुश पै आणि सुजाता प्रभू. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आणि कोण हे क्वेश्चनाक आन्सर करूंक प्रयत्न केले तांकां धन्यवाद. एकच वेळ बाय मिस्टेक आमी कोणाले तरी नांव काडचें विसरलेलें आसल्यार आमकां क्षमापणे करत म्हणून आमी मागूंक येता आसा ती. ಕೆಲವು ಪಟಿ कसं जाता म्हळ्यार आमी व्हिडिओ रेडी करून अपलोड करून जालें मागीर ಕೆಲವು जन आन्सर्स पेटयता ती. सो तांगेलें नांव आमकां इन्क्लूड करचें जायना. आनी ಕೆಲವು पटी बाय मिस्टेक चुकूंक न्हू ಕೆಲವು जनांक नांव आमी विसरचे वरे चान्सेस आसता. तशें देखून अकस्मात तुमगेले आन्सर्स करेक्ट जावन वरे आमी तुमगेलें नांव एका वेळ काडूंक जायना आशिल्लें आसल्यार आमकां क्षमापणे करचें. आमगेले आयचे एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार गुंडाले दांत अंदाज एक कितले घंटेक पडले म्हणून. हाजे आन्सर तुमी आनी 2 दिवसार कमेंट सेक्शनात घालात. जायत आमी आनी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची. धन्यवाद.